राज्यात फटवणुकीची प्रकरणां दिसांदिस उक्ताडार येत आसा। माड्डोळ वाठारांतल्या एका जोडप्याक वट्ट 16 लाखाची तोपी घातिल्ल्यान कोल्हापूर महाराष्ट्रांतल्या गोल्ड लायफ डिस्ट्रीब्युटर्स ह्या कंपनीच्या 6 वांगड्या आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। फाटल्या 30 जून 2022 ते 15 मार्च 2023 ह्या काळात ही घडणूक घडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। 1 लाख रुपया जमा केल्या उपरांत दर म्हयन्याक 4,500 रुपया दिवपाचे आश्वासन दिवन संबंधित दुबावितांनी ह्या जोडप्याक तोपी घातली। कोल्हापुरात रावपी इंद्रजीत कदम, अमेय इंद्रजीत कदम, डॉ. स्मिता इंद्रजीत कदम, राहुल गावडे, रुपाली गावडे आणि शैलेश वाघ अशी ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसा। ह्या दुबावितां आड कोल्हापुरात जायते गुन्यांव नोंद आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। माड्डोळ पुलीस स्टेशनाक 16 लाख रुपयाचो गंडा घातल्याची एक केस रजिस्टर जाल्ली आसा। कोल्हापूरचे गोल्ड लायफ डिस्ट्रीब्युटर्स ह्या प्रायवेट कंपनीच्या 6 मेंबराचेर ही कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली आसा। सद्याक ह्या प्रकरणाचो तपास PI योगेश सावंत ह्या प्रकरणाचो तपास करीत आसा। PI योगेश सावंत हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 30 जून 2022 ते 15 मार्च 2023 ह्या काळांत ह्या 6 मेंबरांनी माड्डोळ परिसराच्या एका जोडप्या कडेन कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां सांगलें की तुमकां 1 लाख इन्वेस्ट केलीत जाल्यार म्हयन्याक 4,500 रुपया इंट्रस्ट मेळटलो आनी त्या प्रमाणे ह्या जोडप्यान 16 लाख रुपया इन्वेस्ट केले। ह्या प्रकरणाचे जेन्ना इंट्रस्ट येयलें ना ताका लागून 2 वर्सां नंतर ही कंप्लेन माड्डोळ पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा। ह्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी इंद्रजीत कदम, अमेय इंद्रजीत कदम, डॉ. स्मिता इंद्रजीत कदम, राहुल गावडे, रुपाली गावडे आणि शैलेश वाघ यांचे विरुद्ध ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा। माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।